मोगाच्या भावा भयणीनो, आयचे पवित्र पुस्तकांतली वाचपां आमकां जण एकल्याक उगडास कोत्ता की आमचेर कोश्ट, दुमाळो, त्रास, पिडापीट येता तेन्ना आमी जेजूक चिटकून रावंक. कित्याक जेन्ना आमी जेजूक चिटकून रावता न्हय फकत आमचें जिवीत पूण दुसऱ्यांचें जिवीत फलादीक जावंक आमी तांकांय आदार दिता. कित्याक आमी पळयता पयले वाचपान कशे भाशेन जे जेजूचे पाटलावदार आसले आनी हेरूय लोक जेजूचेर पुनर्जिवनपणाचेर विश्वास दवरून जेजूक लागीं येवंक लागले. तांचेर दुमाळो आयलो, तीं दुसऱ्या दुसऱ्या जाग्यार गेलीं पूण थंयसर तेणी जेजूक परगटलो. म्हणजे आमचे जिवितान आमी खंयूय आसूं, कोश्ट आनी त्रास येता तेन्ना आमी आमचो विश्वास हालचो न्हय, जेजूचेर दवरून ताकाच आमी परगटूंक. आनी तें आमी करता आसतना आमचेर शुभाम आशिर्वाद आसतलो. कित्याक शुभ वर्तमानान आमी पळयता जेजू सांगता जी म्हजे बापाची खुशी करता. कित्याक जेजू आपल्या बापायची खुशी करूंक ह्या संवसारान आयलो आनी तीच खुशी तो हेरांकूय करूंक आपोवणें दिता. आनी जी ताची खुशी करता आनी पाळटा तांकां सासणाचें जिवीत मेळटलें. तर मागीर ह्या मिसा बलिदानान की आमी सदांच जेजूक चिटकून रावंक, ताची खुशी करूंक, आमच्या जिवितान आमकां आदार मेळूं. आमेन.